नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। बीसीसीआयच्या कोट्यांच्या फंड स्कॅमात जीसीएचो मुखेली चेतन बाळू मुल्लाक ईओसीन उडयले भितर बीसीसीआयचो 3 कोटींचो फंड कट दिलो म्हूण आरोप। बारावेच्या कॉम्प्युटर करेक्शनान चेक केल्ल्या पेपरांनी मोठो घोळ। इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्रीचे मार्क खंयचे खंय अजून 10वेचो घोळ आउट जाल्लो ना। प्रधानमंत्री मोदीन केजरीवाल इम्पॅक्टाचेर विचारले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान काडिल्ले उतर ताच्या आंगार पार्सेकार सोशल मिडियाचेर हिट, आपाक आयतें कोलीत। रिटायर जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक ह्या फुडें एक्सटेन्शन दिनाकात। गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयींच्या संघटनेन धरलो नेट, ना जाल्यार विधानसभेर मोर्चाची तयारी। आनी मंचा मुखार विधानसभा वेंचणूक लढोवपाचो प्रस्ताव चल्ला विचार। 18 जुनासान आंदोलन आनीक खर, मोगोन भूमिका स्पश्ट करची, उपरांत तेक्याचो विचार। खबर विस्तारान। बीसीसीआयचे कोट्यांचे फंड फ्रॉडात गोंय पुलिसेच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान जीसीएचे त्रिकूट अध्यक्ष चेतन देसाई, सचिव बाळू फडके आणि ट्रेजरर अकबर मुल्लाक भितर उडयल्यात। तिगांकूय राती मेडिकलाकूय व्हेले। तिगांनी मेळून 2007 बीसीसीआयन जीसीएक दिल्ले 2,87,00,000 भायले भायर काडून कट दिले म्हूण आरोप। मंगळारा पोलिसांनी तिगांच्यो फॉरेन्सिक टेस्टिंग म्हूण सयो घेतिल्ल्यो। गोय पुलिसेच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान बुधवारा चेतन देसाई, बाळू फडके आणि अकबर मुल्लाक जीसीएच्या मल्टी क्रोड स्कॅमान अटक केल्या। चेतन, बाळू आणि मुल्लाचेर आरोप जाल्या ते अशे: आयपीसी 408-409 अधिकारांचो गैरवापर, आयपीसी 419 नाशिल्लो अधिकार दाखोवन फसवणूक, आयपीसी 463 डॉक्युमेंटांनी बनवेगिरी, 464 इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डांनी बनवेगिरी, आयपीसी 468 तोपी घालपाचे हेतान बनवेगिरी, आयपीसी 471 बनावट डॉक्युमेंट खरे म्हूण दाखोवप, आयपीसी 420 फटोवप तोपी घालप, आयपीसी 120B गुन्यांवकारी कारस्थान। 2007 बीसीसीआयन जीसीएक दिल्ले 2,87,00,000 जीसीएचो अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदारान बोगस अकाउंट उघडून भायले भायर काडिल्ले म्हूण आरोप जाता। गोय पुलिसेच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान जीसीएच्या मल्टी क्रोड स्कॅमान डीसीबी बँकेच्या आदल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केल्ली। तांच्यांनी आपल्या स्टेटमेंटान पैसे कोणे काडल्या ते वळखूंक कळना म्हूण सांगिल्ले। 2,87,00,000 ट्रान्झॅक्शनांनी काडिल्ले। हाच्या पयलीं इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान तेन्नाचो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जप्त केल्लो। पोलिसांनी आरोपी चेतन देसाई, बाळू फडके आणि अकबर मुल्लाच्यो सयो घेतिल्ल्यो। त्यो भायर फॉरेन्सिक लॅबांत हाडिल्ल्यो, तिगांचे हँडरायटिंग तपासपाक। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। बारावेच्या कॉम्प्युटर करेक्शनान चेक केल्ल्या पेपरांनी मोठ्या प्रमाणात घोळ जाला। मार्क खंयचे खंय प्रुडंटाक भितरल्या सुत्रांकडल्यान ही म्हायती लीक जाल्या। इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हे 4 पेपर कॉम्प्युटराचेर चेक केल्ले। जांच्यांनी रिव्हॅल्युएशनाक घाल्ले तांचे 5 ते 12 मार्क वाडल्यात। एकल्याचे तर दोबरात जाल्यात। ज्या भुरग्यांनी रिव्हॅल्युएशनाक घाल्ले ना तांच्यांनी तांच्या पालकांची गोची। दुसरे वाटेन एमबीबीएस कोफूसांव सोंपना। आता मुख्यमंत्री म्हणटात जुलयाच्या सुरवातीक जीसीईटीच्या रिझल्टाचेर एडमिशनां सुरू जातली। कन्फ्युजनाचो कांयच प्रश्न ना। ह्या वर्सा जीसीईटीच्याच स्कोराचेर हे एडमिशन जातले। एडमिशनाची तारीख जी जरी आमी फायनलायज ना केली तरी जुलय म्हयन्यान ती आसतली। 1-2 दिसांत ती फायनलायज जातली आणि जुलय म्हयन्यांत आसतले, जुलयच्या मध्यवर्ती खंय तरी आसतले। जीसीईटीच्यार हय 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 ओके, मेरिटली जीसीईटी ओनू हे जीसीईटी। सुमार 1000 बारावेच्या भुरग्यांनी रिव्हॅल्युएशनाक घाल्ले। प्रुडंटान केल्ली स्टडी सांगता ते प्रमाण बारावेच्या कम्प्युटर करेक्शनान चेक केल्ल्या पेपरांनी चडांत चड कोफुसांवां आसात। ज्यांनी रिव्हॅल्युएशनाक घाल्ले तांचे 5 ते 12 मार्क्स वाडल्यात। एकल्याचेर डबल जाल्यात। सगळ्यांत चड बदल जाला तो इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पेपरांनी। पळयात हो बदल। इंग्लिश 130 भुरग्यांचे मार्क्स वाडले,
फिजिक्सान 64 भुरग्यांचे मार्क्स वाडले, बायोलॉजीन 43 भुरग्यांचे मार्क्स वाडले, केमिस्ट्रीन 68, सायकॉलॉजीन 41, मॅथ्स 68, अकाउंट्स 30, बिझनेस स्टडीज 44 आणि इकॉनॉमिक्स 61. हे फक्त 12वेचे सुमार 1000भर भुरगे. बाकीच्यांनी ज्यांच्यांनी रिव्हॅल्युएशनाक घालूंक ना तांचे मात भवितव्य काळखान. ह्या भुरग्यांच्या पालकांची गोची जाल्या. हे इतल्यारूच सोंपना, 10वेचो रिव्हॅल्युएशन रिझल्ट अजून आउट करूंक ना. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. दिल्ली प्रधानमंत्री मोदीक मेळून आयल्या उपरांत मिडिया कडेन उलयतना तोंड्यांतल्यान गेल्लें एक उतर सध्या मुख्यमंत्री पार्सेकराच्या आंगार आयला. गोंयच्या वेंचणुकेचेर उलयतना मोदीन केजरीवालाच्या गोवा इम्पॅक्टाचेरूय विचारलें म्हूण पार्सेकार उलोवन गेलो. सध्या दिल्ली केजरीवाल आनी पीएमओ पेटला. तातूंतच पार्सेकाराच्या वक्तव्यान आपाक आयते कोलीत दिला. राती सावन पार्सेकार सोशल मिडियाचेर हिट. ट्विटर मिटरात आपवाल्यांचो चड हात. ते भाजपाक कोलायत आसात. मंगळारा मुख्यमंत्री पार्सेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळो. फुडले वेंचणुके पयलीं गोंयचे 3 मोठे प्रकल्पाची बुनयाद घालपाक मोदीक मुख्यमंत्र्यान आमंत्रण दिलें. त्योच गजाली उलयतना मोदीन वेंचणुकेच्या तयारीचो विशय काडलो. गोंयान केजरीवालाचो कितलो इम्पॅक्ट काय म्हूण ताचीय खंय मोदीन चवकशी केली. मिडिया कडेन उलयतना मुख्यमंत्री पार्सेकार ती गजाल वयले वयर म्हूण उलोवन गेलो. He is fully appraised of the state of Goa. Fully appraised. I am surprised. आणि एक 2-3 गजाली म्हाका विचारल्यो. X, Y, Z अश्यो. I appreciate him. हय केजरीवालाचो विचारलो. हय कितलो इम्पॅक्ट जातलो काय जावचें हांव सांगत आसता तेंच. नेमके तेच उतराक आपवाल्यांनी सध्या पार्सेकाराक धरला. केजरीवालाच्या कामाचो मोदीनूय धसको घेतला म्हूण आतां सोशल मिडियाचेर हवा जाल्या. एके वटेन दिल्ली आपाच्या आमदारांचे डिस्क्वॉलिफिकेशना वयल्यान केजरीवालाचे पीएमओ कडेन गेर्र चालू आसतना पार्सेकारान ही गजाल उलोवन दाखयल्ल्यान आपाक आयते कोलीत मेळ्ळा. सोशल मिडियाचे बुधवारा दीसभर पार्सेकार मुद्दो गाजतालो. हे ट्विटरावेले पोस्ट पळयात. मिडियाच्यो सगळेच खबरांक कितले हिट्स मेळ्ळा ते. आम आदमी पार्टींतल्यान मिडियाच्या खबरांचे कटिंग्स आनी व्हिडिओ फायल्स वेगवेगळ्या ट्विटर अकाउंटावयल्यान पोस्ट जाताले. तांकां हजारांनी रिट्वीट आनी पार्सेकार हिट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.